कुडचड्यार सिनियर सिटीजनांच्या बँक खात्यातले लाखांनी पैसे उखलपी दुबावी तन्वी वस्ताक अटक केल्या. बँकेच्या मॅनेजराकूय अटक केल्या. म्हळ्यार तेणें आतां म्हणजे कांकणां मोठेली कांकणां आहलीं 500 रुपया आहलोल्यो 2 एक रोजाई मातशें नाण्या सोदां घातली मुगे आहलोली मुगे ब्रेसलेट आहलोली इश्कोन आनी चेड्या गेली बारकेली ओस तेणें दिल्या पयलीं सोत्या आनी कानातूय दिलें बारकेली आनी मुदी अशें दिलें आनी जे नेकलेस आहलो पळय तेजे कानातूय दिलें नेकलेस दिलें ना आनी बुधवारा तेणें टायम दिलोलो बुधवारा मेळ्ळें म्हणून आपण दिता म्हणून आतां तें खरें बाबा दिवपाचें वो ना दिवपा म्हणून खबर ना आतां ताका एरेस्ट घायलो आहा जेलीन ताका पिया म्हणटा तो म्हणटा तुजें भांगार वयल्यान तेणें आनी पयशे आतां ताका एरेस्ट बी केला न्हू आनी पुलीस स्टेशनार कंप्लेन बी कोराय म्हणटा. मजगती आमदार निलेश काब्राल प्रकरणाची चौकशी करून पोलीस स्टेशनार पावला. असल्यो केशी असल्यार लोकांनी कागाळ करची, खोलायेन चौकशी जातली, काब्राल उलयलो. आनी आतां ताका बँक मॅनेजर अरेस्ट केला एलॉंग वीथ तेजो ते जे तन्वी वस म्हणटा पळय चोरला म्हणटा पळय ताका अरेस्ट केल्ल्या काल राती. सेंट्रल बँकान भायले स्टाफ आपणाचे बँकेन कशे दवरले आतां मॅनेजर अरेस्ट केल्लो ताका उलोवपाक मेळना. सो हो हांव वयल्या भागांकडे सेंट्रल बँकाचे जे RBIचे गायडलायन्स प्रमाणे तेचे बँकाचे जो मेन हेड आसा पळय ताचे कडेन हांव अपॉयंटमेंट घेवन वयतलो. हे सगळे डिटेल इन्वेस्टिगेशन पुलीस तर करतले, हांवूय म्हज्या सायडीन करतलो. एकट्याचे ऑलमोस्ट 23 लाख, एकट्याचे भांगार आनी 16 लाख अशें करून आतां पुलीस स्टेशनार आनी 2 जाणांचे 2 लाख आनी कोणाचे 8 लाख अशें करून कितलो हो पयशे दिला. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकां कडेन मागता की तुमी वचून पळया आनी बाबा ऑफिशियली कंप्लेन करा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.